पोरू डिसेंबरान जाल्ल्या सनबर्न ईडीएम महोत्सवाक त्याच दिसा म्हटल्यार 28 डिसेंबराक निमण्या खिणाक परवानगी दिल्ली। म्हापशेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान उच्च न्यायालयाक अशें सांगलां। ह्या महोत्सवाच्या वेळार आयोजकांनी दिल्ल्या परवान्याचें उल्लंघन केल्ल्याची जनहीत याचिका न्यायालयांत प्रलंबीत आसा। ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेवन न्यायालयान जबाबदार आशिल्ल्या व्यक्ती आड केल्ल्या कारवायेचो अहवाल मुख्य सचिवांक सादर करपाक सांगला। सनबर्न महोत्सवाच्या वेळार आवाजाचें प्रदूषण जाल्ल्याची कागाळ दिवनूय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी पुलिशेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान राजेश तिवारीन जनहीत याचिका दाखल केल्ली।